70 अडवय सांताक्रूज बरेच अशे भितून आशिल्ल्या एका वाठारात एका होण्यान 10 म्हशी शिरकून उरल्यो। 15 दीस सुमार मायज जाले ह्यो म्हशी चिखलांतल्या दलदलींतल्यान आपलो जीव कसो बसो वाटोवपाक संघर्श करताल्यो। दुर्दैवान 10तल्या 2 म्हशींक मरण आयलें। आयतारा सकाळी पावणे 10 वरांच्या सुमाराक वाळपय उजो पालोवपी दळाक ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटकीच जेसीबीच्या आदारान ह्या म्हशींक भायर काडपाच्या बचाव कार्याक सुरवात केली। 8 म्हशींक सुखरूप भायर काडले, मात 2 म्हशी पयलींच मृत आनी कुशिल्ल्या अवस्थेत आशिल्ल्यान सोंसूं नजो इतल्यो थंय घाणी पडिल्ल्यो। जिवनदान मेळिल्ल्या म्हशींक मात उपचाराची गरज आशिल्ल्याचे उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान सांगले। श्रीकांत गांवकर, सब ऑफिसर, वालपय फायर स्टेशन। आज सकाळी आमकां 9:40 एक कॉल येयले अडवय सांताक्रुजा देवळा कडेन थंयसर भितर रानान बरेच रान भितर ते एक 10 कितल्यो तरी म्हशी एकी कडेन अडकून उरल्या, म्हणजे तळे म्हणजे पावसान उदीक सांचून उरता पळय त्या हेतूर अडकून उरल्या आनी त्यो तांकां वयर सरपाक मेळना। तर आमची सकाळी एक टीम सकाळी ड्युटीक आसली ते गाडी घेवन गेले थंयसर। थंय वयतकूच तेंच्यांनी पळयलें की बरेच एक जवळ जवळ 2.5 किलोमीटर सुमार चलत वयचें पडलें तांकां। भितर वचून पळय जाल्यार ते आमचे कडेन तशें काडपाक जायना जालें, म्हणटकूच आमी जेसीबी अरेंज केली आनी ती टीम आसली पळय ती टिमीक आमी रिटर्न आपयली आनी आमी फ्रेश म्हणजे 11 चडपी टीम गेली थंयसर वीथ द हेल्प ऑफ लोकल पीपल आनी जेसीबी ते तांकां वाट करून तांकां सगळ्यांक काडले। भितरली 2 आसली पळय ती मेल्ली पयली, म्हाका दिसता जवळ जवळ 15 तरी दीस जावंक जाय ते भितर अडकून उरल्या, कोणीच तांकां कोण थंयसर पावलो ना पळोवपाक। आनी अशे तरेन ते जेसीबीच्या सहाय्यान ते तांकां वाट केली आनी तांकां वयर काडली। टोटल कितली आसली? टोटल 10 आसली आनी भितरले 2 आमी पयल्या तेन्ना 2 मेल्ली, सामकी डिकम्पोज जाल्ली सामकी, म्हणजे तांकां सामकी वास मारतालो, सामकी कुसलेल्या भशेन आसली। तांकांय बी काडून आमी त्या हितूंतली काडून सेपरेट टीम मागीर फुल्ली फोणके काडून। आतां ती 8 आसा ती बरी आहा? 8 आसा ती बरी आहा, म्हणजे तांकां गरज आहा कितें तांकां तर डॉक्टराची इंजेक्शन जावं खाण खावपाक कितें तरी तांकां दिवंक जाय। सामकी ती वीक जाली, चलता वयर सरतानाच तुमी एक वेळ व्हिडिओचेर पळयल्या आसतली ती वयर सरली तेन्ना सुद्दां हेवटेन तेवटेन लवंडले, म्हणजे जवळ जवळ 15 दीस ती उदकान उबी आसप सुद्दां म्हटल्यार। आनी भितरले सांगपाचें हें म्हणजे एक ल्हान आसलें वासू बारीक, तें सुद्दां भितर तेंच्या आपल्या आवय बरोबर म्हाका दिसता तशेंच आसलें, तें सुद्दां त्या हेजे बरोबरूच वयर सरलें। थोडी ती जाणटी कशी आसली पळय तांकां आमी दोरयेच्या सहाय्यान मातशें वयर सरतना तांकां पोस्ट दिवचो पडलो, ओडून काडली। सपना सामंत सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।